कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बिलॉंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आता गव्हर्मेंटान जर आता 80-100 बशी जर आमची गोवा क्रॉस करून जर कर्नाटकान गेल्या तर खरोखरच तेंच्यांनी परमिशन तेंच्यांनी कोणा कडसून घेतले हें म्हाका खबर ना. पूण आमच्या गोंयान बसी ह्यो कंपल्सरी जाय पडटा. गांवांनी भुरग्यांक हांगा बशी मेळना, कोणाची लग्न आसता आनी कितें आसता. तर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज बीजेपीचो सरकार जो मुख्यमंत्री जो गोंयचो जो आसा हो आपले दादागिरीन वागता, हुकुमशाहीन वागता. पूण तेका एक हांव अख्ख्या गोंयच्या आनी गोंयच्या जनते कडसून एक सल्लो दिवंक करता की तुका लोकांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चलोवपाक दिला. तुका जाय तशे रुल्स कायदे मोडपाक तुका दिवंक ना आमी. तुका आयज कदंबा बशी जर मोर दॅन 100चे वर जर बशी जर कर्नाटकान जर तुमी येले तर कोणाक सांगून येले तर तुमकां येले जाल्यार तुमकां जर बीजेपीच्या थंय इलेक्शन आसा म्हणून हांगाच्या लोकांक भरून तुमी जर त्या सायडीक जर व्हरता आनी कदंबा जे आमचे गोंयचे लोकांचे जे आसा खेड्यापाड्यांनी बशी जर चलता हे बशी आतां प्रत्येका कडेन गाडयो जाल्यात. पूण खरोखरच कोणाक गरजेचे आहा लोक जे सकाळी फुडें बशीक रावतात तांचे आपले इंडस्ट्री सोंपना फुडें इंडस्ट्री सुटना फुडें कामाक जे भुरगीं जी आमची वयतात ती घरा टायम टू टायम पावना. तुमकां खबर आसतली गोंयचे जनतेक आयज गोंयान जी चेडवां जर रस्त्यार जर उरली जाल्यार भायले लोकांक गोंयान खूब येयलेले आसा. आनी असल्या हितूनसून तुमी आयज भारतीय जनता पार्टी सरकारान कितें जालां न्हू तांकां कोण कांय विचरिना म्हणून मुख्यमंत्री आयज आपणाक जाय तशी स्टेप्स घेता, जाय तसो वागता. पूण ताका हांव गोंयच्या जनते कडसून आमी सांगूंक करता तुका असलो अधिकार ना. एक 2 बशी 3 बशी आमी समजूंक शकता. तर अशी जर 100चे वर जर तुमी बशी जर थंय व्हरतात आनी कदंबा कॉर्पोरेशनची बॉडी जी आहा कर्नाटकान ज्या लोकांक लागून इलेक्शनाक जर यूज करता जाल्यार चुकीची गोष्ट आहा. मेसेज हो कंप्लीट रॉंग वयता. आनी आमी मागता बीजेपीच्या सरकारान इतली दादागिरी चल्लेली आसा की ऑपोजिशन जे आमचे जे आसा हे खंय तरी आमकां तरी कमी तरी दिसता. कित्याक लागून ऑपोजिशन तेंचे तुटून पडना. जो पर्यंत आयज डेमोक्रेसी हांकां आमकां उलोवपाक अधिकार आसा. डेमोक्रेसीन जेन्ना सरकारान जेन्ना लोक जे सरकार एक निवडून दिता, निवडून दिल्या उपरांत जर हो सरकार आपणाक जाय तसो फायदो घेता तर प्रमोद सावंत हो दादागिरीन वागता. आनी दादागिरी ही गोंयच्या लोकांनी समजून घेवंक जाय. हेंच्यांनी आयज अशें इलेक्शनाक जर तुमी बशी जर थंय यूज करतात आमच्यो जर आमकां हांगा जर कमी पडटा जाल्यार बीजेपीच्या सरकाराचो हांव निशेध करता. मोर दॅन 100 बशी गेल्लेले आसा. मोर दॅन 100 बशी ह्यो आतां मोर दॅन 100 बशी हांगा जे लोक जे गोंयान जे कर्नाटकाचे लोक जे आसात तांकां मतां मारपाक घेवन गेले का म्हणटा हांव. हांगा इलेक्शन कमिशन जे आसा हेंचे वोटींग इलेक्शन जे आसा वोटींग कार्डां जी आसा न्ही हांगाय मतां मारतात आनी कर्नाटकान मतां मारतात. ते हांगा आमी पळयलेले आसा. हे सरकार कर्नाटकानूच तांकां आतां यूज करतले आनी फाल्यां सकाळी हांगा इलेक्शनाक हांगा यूज करतले. हे खूब चुकीची गोश्ट आनी शर्मेची गोश्ट आहा. इलेक्शन कमिशन जे आसा न्ही म्हाका तरी दिसता हे इलेक्शन कमिशन जे आहा न्हू ते कमिशन जे नांव थंयच दवरपाचें इलेक्शन काडपाचें.